without even understanding the base about what the subject was. Slaughter eating varta म्हणून थंय बोळ हातून policean actually should have intervened and asked for the owner of the cattle. What the police did was saying that नाका cattle हात लावू नाका आसा तशी आसूं नी म्हणून. म्हजो विचारपाचो मुद्दो पंचायत जर खंयची काडटा आसत टू कट द शॉर्ट स्टोरी जाल्यार ताका पुलीस प्रोटेक्शन ते पंचायत जर तूं किंवा आमदार म्हजे रिक्वेस्ट हाडून दीत जाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन आमी प्रोवायड करता. ही पंचायत इज डुईंग हे with a condition that they will not auction it and give it to the cattle pond of the state government. I will not allow the auction because auctioning करता जे पळय तुमी लोक येता तो पॉलिटिकल विशय न्हय. Those are animal lovers who have been complaining to me for very long time that these impounded cattle are being sold for slaughtering. I will not permit that. It is not permitted in Goa. It is permitted in only under restricted condition in a government slaughterhouse. त्यामुळे गोंयान हे जे पळय इल्लीगल चल्लां पळय तें थारोवपाची तांची विनंती आहा विच इज करेक्ट. हे इफ यू गिव अस लेटर वी विल गिव द सपोर्ट. आय विल गिव द पुलीस बट दे हॅव टू बी टेकन टू द गव्हर्मेंट इम्पाउंड. इट वॉज टू बी गोइंग टू सांगे ओनली कालूच धाडटाले आमी अंडरस्टँडिंग करूनच धाडटाले. ऑफिशियल लिगल हाका धाड मरे. टीव्हीचो इतलें वाडला स्पीकर सर की कितेंय करून गेले पयले ऑब्जेक्शन चलयतात. म्हजो एकूच आसा स्पीकर हातून की whatever framework is being done in that framework penalty to the person owning the cattle also should be there. आसा आनी इतलेंच न्हय जाल्यार तो कितें तक्रार करता पळय ती म्हजी तक्रार आसूंक जाय ताजी न्हय. कितें करूंक गेल्यार म्हणटा तो मदीं अडचण येता म्हणून. I take it as an assurance by the Chief Minister by May every public road that is belonging to PWD they will remove all the cattle. स्पीकर सर हांव इतलें एश्युरन्स दिता की मे म्हयन्या पर्यंत ही स्कीम चालू जातली. ते आतां प्रत्येक गोरवा फाटल्यान हांव मनीस दवरूंक शकना पण स्कीम चालू जाली की ताचो इफेक्ट तुमच्या मनान जें आसा तें जातलें पण 100% ची गॅरंटी कशी दिवंक शकता. कांय वर्सां पयलीं when your government was there गाडयो आसल्यो NGOs येवन धरून ऑलरेडी पास जाली म्हणून सांगले आमी फोन करताले. न्हय आतां ती वेवस्था केल्या ती स्कीम 2-3 दिसां भितर पेपराचेर येतली. सो गिव अस सम डेडलायन. म्हाका आतांच सकाळी सेक्रेटरी सांगतालो की फायल म्हाका फायनल एप्रुवलाक धाडल्या म्हणून. मे म्हयन्या तुमी सांगला तुमकांय मार बसलो. ओन्ली डिसेंट्रलाइज करची स्कीम हांव रस्त्यार बैल आनी गायो आनी म्हशी बसता म्हणून. न्हय मे म्हयन्या पयलीं चालू करता म्हणून तुमकां आश्वासन दिलें हांवें. स्पीकर सर तांच्यांनी कितें म्हणलें मे म्हयन्या भितर सगळे रस्ते फ्री जातले. मे म्हयन्या भितर सगळे रस्ते फ्री जातले हाजे एश्युरन्स हांव दिवंक शकना. स्कीम चालू जातली 2-4 म्हयने तांकां साफ करपाक लागतले. विजय सरदेसाय. The Chief Minister's view that the municipalities and village panchayats are not fulfilling their duties with regard to tackling stray cattle menace. The Goa Stray Cattle Management Scheme 2013 has been conceptualized. There is a news item which has appeared on the 18th of February in the Times of India, which says that the agency appointed tackle the stray cattle menace for the whole state will be CCP. And that a grant of rupees 4 lakhs will be given to them monthly. And an incentive will be given wherein one informant will be paid rupees 50 per animal. And a hydraulic vehicle of 25 lakhs will be bought. And the cattle will be taken eventually to Kale at Sange. I would like to know from the Chief Minister whether he is confident that the City Corporation of Panjim has the resources to tackle this problem for the whole state of Goa, when most of the self-government bodies like panchayats and municipalities have failed, because the number of cattle pounds which have been given, including in Margaon, does not exist. According to me, it is only on paper. On MAPSA, there is a blank, which means the whole of MAPSA has become a cattle pound. I don't know what it is, but it clearly shows that the cattle pounds are dysfunctional, therefore the scheme. And if the scheme, then will the CCP able to do it? What is the confidence? Speaker sir, आमचे कडेन कितें जालां खंयचेंय कितें बरोवपाक लागलें की ना पयलीं पेपराक येता. त्यामुळे स्कीम ड्राफ्ट करपाक सुरवात करना फुडें जे कितें फर्स्ट ड्राफ्ट आशिल्लो ताज्या आदाराचेर पेपराचेर काही बातमी येयली. पेपरवालो आपलें कर्तव्य करता, ताका कितें हातान मेळ्ळें की छापता. ती स्कीम एप्रूव जाल्या ती तशी जावन ना, कारण एप्रुवल इज अ डिफरंट थिंग
and a proposal is a different thing. What you are telling about 18 times of India is an initial proposal after discussion was conducted. Tatun भितर modification केला. We have discarded the clause of paying 50 rupees. It's a very wrong concept. A person can inform. Numbers will be given. पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान गेल्या खेपा ही स्कीम इम्प्लिमेंट केल्ली. ती करता आसतना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न करता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन is a link body. They have a team of NGOs working with them who will be monitoring the scheme. आणि हय करतले, काय चिंता करू नका. हांव गॅरंटी दिता की करतले. तांकां फक्त एकूच जाय ते म्हणजे ते हायड्रोलीक जे पळय हे जाय ते गोरू हाडले की येद्या व्हडल्या त्या पाड्याक उखलून हातून कसो घालपाचो. देर इज ओन्ली 2 मेथड. वन इज ते फोळयो लावपाच्यो आनी ताजे फाळक्या वयल्यान ताका धांवडायत व्हरपाचें, वीच इज समटायम ते स्लीप जाता हाजेर. त्यामुळे वी आर गिवींग देम हायड्रोलीक केज ज्या ताकाच एटॅच केल्ली आसतली, जातून भितर ते वतले गोरूक धुकलतले भितर, ते लॉक केले की ते वयर उखलतले, ओपन केले की ते हातून वतले. सो विथाउट इंजुरी एनिमल कॅन बी shifted to the truck and taken out again. That is the idea of that hydraulic truck. That is an equipment which we have to give. And the खर्च म्हणून तांकां मॅन पॉवराची कितें 20-25 जाणांची टीम तयार करता जाय. They will do it. I am very confident of it. फुडलो प्रश्न श्री नरेश सावळ. स्टार एलेक्शन नंबर 2B. Answers for cyclister. स्पीकर सर, उचलच्या मामलेदारा संबंधान हांवें प्रश्न विचारिल्लो आनी जवळ जवळ आयज म्हाका विचारपाक जाय मिनिस्टराक की जी महिलांनी मामलेदारा बद्दल कंप्लेन केल्ली ती केन्ना केल्ली. Speaker sir, 9/1/2013 एक कंप्लेन येयल्ली आहा. श्रद्धा परब आनी 27 इतर लोक गांवकरवाडा बिचोली अगेन्स्ट श्री चंद्रकांत शेटकर मामलेदार बिचोली regarding his arrogant behavior. स्पीकर सर, नुकतोच आमी महिला दिन साजरो केलो आनी महिला दिन साजरो करता आसतना गोंयान वेगवेगळ्या भागान वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम जाले. कोण म्हणटालो महिला आत्मनिर्भर जावपाक जाय, कोण म्हणटालो महिला धाडसी आसपाक जाय, स्वावलंबी आसपाक जाय. आनी हे सगळे म्हणटा आसतना सरकारान बरी एक योजना तयार केल्या, गृह आधार केला आनी सगळ्या महिलांक म्हाका दिसता जास्तीत जास्त महिलांक 1000 रुपया दर म्हयन्याक मेळटा. हो सरकार आधार दिता आनी हो सगळो आधार दिता आसतना मामलेदाराच्या ऑफिसांतल्यान ह्या महिलांक बेइज्जत करता काय कितें, हो एक प्रश्न आसा. स्पीकर सर, हो जो मामलेदार आसा तो फाटल्या विधानसभेन आमी हो प्रश्न विचारलेलो, आमकां एश्युरन्स मेळ्ळें तेजे ट्रान्सफर करता म्हणून. कदाचित तेजी ट्रान्सफरय जातली, पूण ज्या पद्दतीन तो आजुनूय वागता त्या पद्दतीन हो महिलांक धोको आसा. आनी तो असो म्हणजे इतलो लंपट वृत्तीचो आसा की आयज जेन्ना आमी दिल्ली जेन्ना जे बलात्कार प्रकरण जालें तेन्ना मोठो सगळ्या देशान सगळ्याक बोवाळ जालो. तो प्रश्न कितें? स्पीकर सर, तेजेरच आसा तें. हांगासर वास्को गडबड जाली, तेजेरय बोवाळ जालो. म्हाका दिसता एक दीस बिचोले मामलेदार ऑफिसांनी अशा पद्दतीचो प्रसंग जावपाचो आसा. तेन्ना त्या मामलेदारा बद्दल कितें विचार केला सरकारान तितलेंच म्हाका जाय. स्पीकर सर, हेजेर चवकशी चालू आहा, हेजेर कारवाई जातली. स्पीकर सर, जवळ जवळ 1 जानेवारीक आज तेंच्यांनी कंप्लेन केल्ली. महिला म्हणटकूच तांकां इन्स्टंट कितें तरी आधार जाय. तेन्ना इतले दीस म्हणजे 2-3 म्हयने रावन महिलांचेर हो ह्या भशेन तुमी महिलांक तुमी आधार दितले. सर, सांगला त्या प्रमाणे कंप्लेन कितें आहा रिगार्डींग हिज एरोगंट बिहेवियर. आतां
एरोगंट बिहेवियराचेर म्हाका दिसता क्रायम एगेन्स्ट वुमन खंय तयार जाता ती कळना म्हाका. चवकशी चालू आहा हेजेरूय, गरज पडल्यार कारवाय जातली. श्री विष्णू वाघ. Speaker sir, as the first question of my colleague pertains to misbehaving with women, I would like to know from the Honorable Minister whether government servants have immunity from offences like Section 494 of IPC, which pertains to getting married when the spouse is already legally married. If so, then under which rule? If not, that whether the government is aware that this Mamledar has a case filed against him, wide number 749/2006, under Section 494 IPC, registered on 22/12/2006 at Vasco Police Station. And if this, and the Mamledar has admitted to the South Goa collector of this marriage on 9/10/2006. In view of this evidence and in view of the seriousness of the matter, I would like to know what action the minister will take. प्रश्न असा ताज्या भायर ताज्या एम्बिटाच्या भायर वचू नाकात. Speaker sir, आता ताणी म्हणला की matter is not only about arrogance. I am trying to give an awareness, and I am willing to produce the entire file for the information now. That this is a serious crime. It is 7 years imprisonment. The crime has a imprisonment of 7 years. It's a serious crime against women. Hajer action तुम्ही घेतले काय हे तुम्ही सोडतले जाल्यार इतले सांगचे. The notice of the government through other means. Now he has already raised the issue about his behavior in Pijolim. Yes. That's all. Speaker sir, I am trying to give a background of a serious offence already registered. How can you ignore this case? This is a serious case. It is a case of a person. It's a sort of a bigamy, and you are tolerating bigamy. It is not exactly bigamy, but it is marrying a person who is already married. It's okay. More, if you transfer him, he may marry somebody else that way. This will be all hell will break loose in Goa. Will you allow this? Let him answer. जो जी खबर आमचो माननीय आमदार सांगता पळय इज ए क्रिमिनल कंप्लेंट ती हांगासर म्हाजे कडेन ना. तो म्हाजे कडेन उत्तर मागता. कंप्लेन दिवं न्ही ते योग्य ऑथॉरिटी कन्सिडर करून तेजेर शिक्षा जावं न्ही. म्हाका कितें Speaker sir, Speaker sir, the complaint has been raised in the house. Please inquire. No, while he has an opportunity, still he can ask question about that to the Home Department. I will answer it. No, I will say Without information, he has some information. We are not aware of the information. Without information, how do I reply or how does he reply? Matter pertains to revenue, not to the Home Ministry. मंत्र्याकडे आता ताजेर इन्फॉर्मेशन आसचेत ना न्ही. आम्ही इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस आता केले जाल्यार ताजेर एक्शन जातली इतलेच म्हाका एश्युरन्स जाय. कायद्याप्रमाणे जातली. कायद्याप्रमाणे जी जातली पळय कायद्यान जे प्रोविजन आहा त्या प्रमाणे गजाल जातली. आनी म्हाका दिसता 494 इज बिटवीन हजबंड एंड वायफ. द वायफ इज हॅज टू बी द कंप्लेनंट. No. We will not go into 494 is not between husband and wife. 494 is when you get married to a person who is already married. And this is registered. I have got a letter from the same complaint, nahi? Complaint ताजी गोवाची complaint असपा एकता. In this case, गोवा बायल कोण आहा पळय ताजी कंप्लेन आसची पडटा ती दिवची हाडून हांव करता. आताच्या प्रश्नाचो हो विशय ना. फुडें. Speaker sir, when there is a complaint on the Mamladar, it was the duty of the government to find out which other complaint was there. Did that process take place of the government? And second, Jenna, Honorable Chief Speaker sir, let me speak. If I am speaking wrong, let me correct. He has got an opportunity. This I have been telling all the time. Speaker sir, one more thing I would like to point out, that whatever may be the case, that inquiry चलता आसतना तेजी आनी कितली केस आहाय त्यो ते जाण जावपाक जाय आशिल्ल्यो. The Honorable Minister cannot say I didn't know about the thing. And second, if there is a complaint on him, it is the duty of the wife or husband. There is a separate question. It is the question of question of the administration that will transfer जावपाक जाय आशिल्लो. When there is a serious offence. You don't have what I am saying. Because sir, if there is a complaint, he is filing. You don't have a fresh. Speaker sir, point of order. Whatever has been asked, that is Speaker sir, repeating it. Yeah. Don't do that. Speaker sir, I am not repeating. It has been already answered. I am not Speaker repeating. sir, point of order.